साक्षात मिशन बीन असले काही नाव ना. भारतीय जनता पार्टी ही सगळे मतदारसंघात सगळे सारखं न्याय दिता. तुम्ही काढात आणि पळयात फाटल्या 5 वर्सांतले आता ह्या नवीन जी सरकार जाले त्या सरकाराची उपलब्धी काढून पळया. खंयच्या मतदारसंघात कितलो पैसे कितले स्पेंड केले ते. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान सेम जो ओपोजिशनाच्या अंतर्गत आणि उरले संघटन पळोवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाच्या आणि बाकीच्या सगळ्यांच्या वांगड्यांचें. त्याच्या अनुसार आमी संघटन ऑर्गनायझेशन तुका बरें जाणवता इतर वे और भारतीय जनता पार्टीची लेट जाले जाल्यार सुद्दां हळू लोकांक तरी जागृताय जावपाक लागल्या, कमळ फुटपाक लागला. आणि समजा इनकेस होच पक्ष डेव्हलपमेंट करतलो हेंय तांकां समजलां म्हणून इतर जाग्याचेर जिखून आयले जाल्यार सुद्दां त्यांनी परत आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेनच येता. आमी कुंकळे जिखिल्ली आसा एकदां, फातोर्डा जिखिल्ली आसा 2दां, मडगांव जिखिल्ली आसा, आमी नावेली जिखले आतां. म्हणजे ते कशें काम करून करून जिखले म्हळ्यार तुमी मत मारचेत ना, तुमी आमचेली अशें म्हणून आमी कोणाक पयस दवरूं ना. कितलेंय केलें जाल्यार सुद्दां आयज सुदारना म्हणजे हें डेव्हलप जावचें ना. फाल्यां जर लेपन जाता अशें करून तो पीज जो आसा तो पेज हळू वाडपाक जाय. आनी म्हणून तर आयज आमचे कडेन कितले मंत्री आसात, कितले आमदार आसात, खंयचे समाजाचे खंयचे समाज आसा हें सगळें तुमीच पळयात न्ही. तातूंत भितर हे काही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टी हे खंयच भेदभाव करना हें सगळ्यांनी दाखोवन आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर आमी सगळे कडेन कार्यकर्त्याच्या मदीं वचून ही जागृताय बी करता.